नमस्कार, पळोवया अपडेट खबरो। रिजनल प्लानाक चुट्टी लावन सरकार सुटला जमीन रूपांतराक। प्लानात नासतनाच नवे सेटलमेंट झोन। लोलया इको टुरिझम प्रकल्पाक कमर्शियल सनद, व्यवहाराक स्केमाचो वास। इफिक ट्रॅव्हल एजन्सीचे टेंडर काडटना गुड्डुलसांव आपल्या मनशाक टेंडर मेळचे म्हूण अटी सदळ। काँग्रेसीचो आरोप। ट्रॅव्हल एजन्सी वालो म्हणटा असले कांयच ना। झाडां मारूंक ग्रीन ट्रिब्युनलाची देशभर बंदी। व्यक्ती, कंपनी, अधिकारिणीकय आदेश लागू। पर्यावरण मंत्रालय वा ऑथॉरिटीची मान्यताय नासल्यार झाडाक हात लावंक मेळचो ना। फकत 13 मायनिंग लिजां म्हळ्यार फटिंगपणां। 20 मिलियन टनाचे कॅपिंगान लोकांचो घात। मायनिंग सुरू जायना आशिल्ल्यान मारली कूस। सेजाच्या कामगारां मुखार परिकाराची खरडपट्टी। खबरो विस्तारान। अर्दवट साणिल्ले रिजनल प्लानाक चुट्टी लावन सरकार जमीन रूपांतरां करीत सुटला। प्लानात नासतनाच सेटलमेंट झोन करपाचे वेव्हार उक्ताडार आयल्यात। लोलया काणकोणा आल्डंट इन्फ्रास्ट्रक्चराक पोरू दिल्ले जमनीचे सनदीक स्कॅमाचो वास येता। अर्जदारान इको टुरिझम प्रकल्पाक सनद मागले आसतना 2013 सरकारान ताका कमर्शियल सनद दिल्या। रिजनल प्लान 2011 आनी 2021 ह्या दोनूय प्लानांनी हो सेटलमेंट झोन नासतना ताका सनद कशी दिली हो प्रस्न। फातोड्डेचो आमदार विजय नव्या मुख्यमंत्र्याकडच्यान ह्या दुबावीत व्यवहाराचेर जाप मागता। काणकोणचो हो इशू जमीन 2 लाख ऑलमोस्ट 80,000 स्क्वेअर मिटर 2016 आर्डंट इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणून ताणी घेतली। 2010 आर्डंट इन्फ्रास्ट्रक्चरान सरकारा कडेन एप्लाय केलें की आमकां कमर्शियल सनद दिवची म्हणून। हें एप्लिकेशन डेप्युटी टाउन प्लॅनरान 8 फेब्रुवारी 2011 रिजेक्ट केलें। This has now become an official transaction. This is the fee taken by the government to convert land illegally. Revenue acceptance policy, eco-tourism zone सरकारानच चिंतूंक ना। म्हणजे 2,15,00,000 कित्याचेर खंयच्या आदाराचेर हे पयशे घेतले तो मागता इको टुरिझमाचेर आनी तूं दिता ताका कमर्शियल आनी हो फावर करपाक तूं ऑफिशियली 2,15,00,000 रुपया घेता। आता अनऑफिशियली कितले घेता ओ पार्टी फंडाक कितले वता दॅट इज लेफ्ट फॉर द पीपल ऑफ गोवा टू एस्टिमेट। की सरकारान हे इमिजिएटली सनद रिवोक करची, ताजेर इन्क्वायरी घालची, ज्या ऑफिसरांनी पास केला त्या ऑफिसरांचेर कडक कारवाई जावची। इफिक ट्रॅव्हल एजन्सीचे टेंडर काडटना गुड्डुलसांव जाला म्हूण काँग्रेसीक दुबाव। आपल्या मनशाक टेंडर मेळचे म्हूण ESGचे आनी सरकारी अधिकाऱ्यांनी मेळून गुड्डुलसांवाक केल्यात असो काँग्रेसीचो दुर्गादास कामतीन आरोप केला। हे गुड्डुलसांव दक्षता खात्या मेरेन पावोवपाची तयारी चल्ल्या। ट्रॅव्हल एजन्सी वालो म्हणटा टेंडर प्रक्रियेक धरूनच जालां, कमी रेट दितल्यांकूच मेळ्ळा। अटी सदळ केल्ल्यान वयल्यान चड जाण टेंडरा घालूंक पावले। इफी फुडें वता तश्यो नव्यो गजाली आनी गुड्डुलसांवां येवंक लागल्यात। सरकार आनी ESGन मेळून भगवान अँड एसोसिएट्साक इफी खातीर ट्रॅव्हल एजन्सीचे टेंडर मेळचे म्हूण अधिकाऱ्यांनी गुड्डुलसांव केला असो काँग्रेसीचे दुर्गादास कामतीचो आरोप। हे कंपनीकच एजन्सी मेळची म्हूण खंय टेंडर 2 फावट काडलें। दुसऱ्या टेंडरांत अटी सदळ केल्यो। बाकीच्या कंपन्यांनी पूज्य 10 ते पूज्य 30% डिस्कावंट दिता म्हणिल्लो, जाल्यार पुरुषोत्तम भगवान खंय फक्त 8 रुपया 1 पैसो डिस्कावंट दिवंक तयार जाला। हांगा पळय 10% 0.10 6.0.6 हांगा दिस शूड हॅव बीन 0.8 आनी हांगा बरयल्लें गेला रुपीज 8 and 1 पैसे ओनली म्हणल्यार केडीचेर 8 रुपया डिस्कावंट। कॉन्ट्रॅक्टराक टेंडर अवॉर्ड केला, ही इज टर्मिनेटेड बाय आयटा म्हणून पयले टेंडरान आयटा क्लॉज आशिल्लो, दुसऱ्या टेंडरान आयटा क्लॉज गायब जालो। सेकंड, ही इज नॉट एन आयटा एजन्सी, ही इज अ डिफॉल्टर टू वन ऑफ द इंडियन एअरलाइन कॅरियर। प्रुडंटान मेसर्स भगवान अँड एसोसिएट्साचो मॅनेजर निलेश शहाक विचारलें। ट्रॅव्हल एजन्सी म्हणटा 2 फावट टेंडर काढलें ही गजाल खरी। पहिल्या टेंडरा वेळार फक्त आपलीच एजन्सी टेंडराक अर्ज करपाक पात्र आशिल्ली।
ताका लागून सरकारान कांय अटी सदळ करून नवे टेंडर काढले. ताका लागून ताचे सयत बाकीच्योय 4 एजन्सी अर्ज करूंक पावल्यो. काँग्रेसीचे डिस्काउंटाचे आर्ग्युमेंटाचेरूय शहा उलयलो. आमी दर 100 रुपया फाटल्यान 8.10% डिस्काउंट दिता म्हणून सांगलां. जाल्यार बाकीचे एजन्सींनी 100 फाटल्यान 10 ते 30 पयशे डिस्काउंट दिता सांगिल्लें. ITA सर्टिफिकेट आसापूय ट्रॅव्हल एजन्सीक गरजेचें. हें प्रकरण विजिलन्सा कडेन व्हरता म्हणून दुर्गादास उलयता. going to file a complaint tomorrow or day after within a day with the vigilance. I'm going to write to the PMO with all the documents. I'm going to write to the Information and Broadcasting Ministry also. प्रुडंटा खातीर महेश गाडी आनी ओमकार फळारी. नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनलान झाडां मारपाक देशभर बंदी घाल्या. एखादी व्यक्ती, कंपनी वा अधिकारिणीक सुद्दां हो आदेश लागू म्हूण ट्रिब्युनलान स्पश्ट केला. पर्यावरण मंत्रालय वा संबंधीत ऑथॉरिटीची NOC नासतना कोणाकूच एकूय झाड मारपाक मेळचें ना म्हूण ट्रिब्युनलान मंगळारा दिल्ल्या आदेशांत म्हळां. देशभर मोठ्या प्रमाणात झाडांची कत्तल चल्ल्या म्हूण इन्स्टिट्यूट ऑफ सस्टेनेबल डेव्हलपमेंटान घाल्ले याचिकेची ट्रिब्युनलान दखल घेतली. घेऊया एक विराम.